नमस्कार. गोवा मिड डेत अपेक्षा पेडणेकरांचे येवकार. खबरो विस्तार. जमनी बळकावपाचे केशीत आरोपी विक्रांत शेट्टीच्या जामिनाचे इश्यूत सरकारान लक्ष घालचें. म्हापशे सेशन्स कोर्टान दुरुस्त केल्ल्या ऑर्दीक आव्हान दिवचें म्हूण बादे हणजूंचो लोक मागता. म्हापशा सेशन कोर्टान विक्रांताक थाकाय दितना 50 लाखांचो पर्सनल बॉन्ड 50,000 जाल्यार 25 लाखांची श्युरिटी 25,000 देंवयली. कोटयांच्यो जमनी बळकावपी विक्रांत शेट्टी कडेन जामीन भरूंक पयशे कशे ना काय कितें म्हूण बादे हणजूंच्या लोकांक प्रस्न. जामीन भरूंक पयशे ना म्हूण विक्रांतान अपील केल्या उपरांत कोर्टान जामिनाचे 75 लाख रुपया देंवन 75,000 देंवयले. 50 lakhsacho 50,000 rupees, surety amount 25 lakhsacho 25,000 rupees. I just want to ask on behalf of my people, to the authorities, to the judiciary, is this fair on us? कित्याक आमी ऑनलायन चॅक केला, आमी सेल डेट्स चॅक केला, थोडे सेल डेट्स काडले विक्रांत शेट्टीचे. ही हॅज टार्गेटेड अबाउट 15 to 20 properties in this area itself within a period of 1 year. 15 to 20 properties. Now out of this 15 to 20 properties he has sold some properties आणि इतले आमी सेल डीड काढलो हाय ते सेल केले ताचे प्रमाणे we are getting that he has sold about 7 crore 50 lakhs worth. So 50 lakh भरपाक जायना हे क्वेश्चन आमकां. Secondly, we heard that Sunil Kumar is also arrested. He is also gone for bail. The Sunil Kumar हा त्याच्या बरोबरच सेल डीड केले, त्याने सेल ट्रान्झॅक्शन केले. He has sold properties along with Vikrant Shetty and that Jatin James, brother of Lenchu K. James. Now, in that they are also fraudsters. Sunil Kumar. फाल्या सुनील कुमार म्हणटलो आपणाकडे फक्त 25,000 दिवपाक जाता. कोर्ट विल एक्सेप्ट दॅट. सरकारान खंय म्हापशे सेशन्स कोर्टान दुरुस्ती केल्ल्या ऑर्दी आड आव्हान दिवचें. They should challenge it. In fact, it is very important that this has to be challenged because we have given them all the information, all this sale deeds where Vikrant Shetty and that Sunil Kumar is involved. We have also given them all the documents, succession deed as well as other deeds where this Rita Fernandez Mascarenas is involved. She is a witness in the succession deed, but still she's been compensated for that by actually giving up. I want the income tax department to look into this matter from where she got 7.5 crore within a matter of 8 months. Enact a special law dealing with land grabbing, specifically for land grabbing, and to address this whole matter of bail, if there could be very, very stringent bail provisions in that act on the line of the Prevention of Money Laundering Act. Yeah. Where you have to show that you've not done it. Because with these kind of flimsy bail provisions that exist, all these fraudsters, they're coming out on very low bail bonds and continuing to do whatever they were doing some time back. But if we have a special law with very stringent bail provisions, I'm repeating, on the lines of the Prevention of Money Laundering Act, it will go a long way in stopping this crime. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी श्यामसुंदर फट्टे. जमीन बळकावपाच्या केशीत एसआयटीन बंगळुरूंतल्यान अंजुम शेख हे बायलेक अटक केली. या प्रकरणातलो मास्टर माइंड मोहम्मद सोहेल शफीची ती घरकान. एसआयटी सांगता ते प्रमाण बेकायदेशीर बळकायिल्ल्या जमनींचे अर्थीक वेव्हार हिशोब खंय अंजूम पळयताली. तिणे खंयच्या जमनींचे वेव्हार पळयल्यात ते सगळे एसआयटी तपासता. कोतीगांव नडके गांवांतल्या शेतांनी हुंवार. त्या वाठारात शेनवारा 4 वरां मोठो पावस पडिल्लो. अचानक न्हंयचे उदक वाडून शेतांनी पावले. शेतांनी व्हाळ तयार जालो. ढगफुटी जाली आसत म्हूण लोकांचो अदमास. 2 ऑक्टोबराक मारले ते परस खंय चड उदक हे फावट आयले. अचानक आयिल्ल्या हुंवारान तांदळाचे पीक काबार. 6 शेतकारांक लुकसाण. शेतकी खात्यान इन्स्पेक्शन करून खंय लुकसाण भरपाय दिवची. खोतीगांव पंचायतींतल्या नडक्या ह्या गांवांत काल मुसळधार पावस पडलो आणि ह्या पावसान शेतकारांच्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसा. ते अशें म्हणटा की उदक अचानक 3-4 वरां पावस पडलो आणि जी मेन न्हंयची जें पात्र आशिल्लें तें पात्र जें डिसिल्डिंग कर म्हणून ते सदांच सांगताले, पूण डिसिल्डिंग कांय प्रमाणात केल्लें पूण तें फुल्ल जावनाशिल्लें आणि ती अचानक उदक 3 मिटर उदक वयर येयल्ल्यान ती शेतांतल्यान उदक डायवर्ट जालें आणि शेतांतल्यान एक वेगळी न्हंय तयार जाल्ली आसा.
हितून भितर एकूण 6 जाण शेतकऱ्यांचें लुकसाण जाल्लें आसा. जवळ जवळ 3000 स्क्वेअर मिटर शेत जें आसा तें पेड्डेर जाल्लें आसा. त्या शेतकऱ्याक अजुनूय सरकारी ऑफिसरांक अजून कोणी हांगा येवना, तरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान येवन पळोवन तांकां कितें तरी भरपाय दिवची अशी तेंची मागणी आसा. दोनाक पावस पडूंक लागलो, 2, 3, 4 पासून पडलो सारको एक दिसा कंटिन्यू सारको. आनी चड पावस पडला सारको ह्या डोंगराक इतल्याकच आनी त्या सायडीच्यान तसोय ना. आनी इतलें उदक आयलें फास्ट पूर आयलो पळय 2 ऑक्टोबराच्यान त्या टायमार तशें उदक आयलें सामकें. शेत पेड्डेर जालां तुमची? हय बरें. आतां ह्या 2-3 खाणी आमच्या शेत हें जालें. केल्या त्या पाटी एरिगेशनान ती डिसीडींग माती काडलेली आनी त्या टायमार अशी घायल्ली बीन, पूण तें सुद्दां आयकलें ना. कशी उदक येयलें कितें अंदाज कितें तुमकां? म्हाका ते ढगफुटीच जावंक जाय की नाल्यार तशें पावस पडोंक शकना न्हू. इतल्या कुडक्यार? हय आवाज बीन जालो गडगड म्हणून आवाज सारको. हय 2-3 मिटर सुमार उच केलें तें उदक. 3 मिटर म्हणजे इतली केन्ना येना? केन्ना येयलेंच ना. आमी पळयलें आनी इन्क्वायरी बी तांकां एप्लिकंट विचारलें, शेतकऱ्यांक विचारलें आनी फाल्यां तांकां फॉर्म कितें तरी मामलेदारा येवन फॉर्म आमी तांकां दितले आनी एग्रीकल्चरा अंडर कितें तरी तांकां मेळपाचें करून दितले. पूण कितली शेतां गेले तेंचे पीक गेलें? हय पीक गेलें. ते आनी परत हें जावपाचे चान्सीस ना? चान्सीस ना. आतां टायम लिमीट जालो न्हू आतां. उदयलें मदें आमकां करूंक आहलो मदें उरलीं सादां. अशें उदक केन्ना पळयलें तुमी? ना अशें केन्ना पळोवना. 2 ऑक्टोबरा येयलें तशें येयलें? तेज्या चड येयलें. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर. मोदी सरकारान हर घर तिरंगा मोहिमेक लोकांचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळचो म्हूण तिरंगो हुबोवपाचो नेम सदळ केला. सांजे तिरंगो घरावेल्यान देंवोवपाची गरज ना. गोंय सरकारानूय हर घर तिरंगा मोहिमेची सगळी तयारी केल्या. आज सावन सगळ्याक तिरंगे मेळटले. लोकांनी विकतो घेवन घरार लावचो. दिवाळीक आकाश दिवो लायता तसो लायात, मुख्यमंत्र्याचो उलो. माननीय पंतप्रधान हर घर तिरंगा जे येता त्या 15 ऑगस्टाच्या आझादी का अमृत महोत्सव या अवसराचेर 13 तारखेपासून 15 तारखेपर्यंत प्रत्येक घराचेर तिरंगो लावपाचो हे आव्हान केलां. आमच्या गोंयांतल्या 100% नागरिकांनी हर घर तिरंगा ह्या कॅम्पेनिकान सहभागी जावचे. इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल, इरिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट सगळे जाण समावेश जातले हाची हांव आशा व्यक्त करता. फाल्यांच्यान गोंयांत सगळी कडेन तिरंगो हो एवेलेबल आसतलो. सगळ्या दुकानांनी, स्टेशनरी शॉप, बाकीच्या सगळ्या शॉपांनी एवेलेबल आसतलो. विकत घेवन तिरंगो लावचो. दिवाळीक आमी आकाश कंदील लायता त्याच पद्दतीन तिरंगो 13 तारखेच्यान 15 तारखेपर्यंत आपल्या घराचेर आसचो हो आपल्या खातीर अभिमान आसा. 61 दिसांचे नुस्तेमारी बंदी उपरांत आज सावन दर्यांत नुस्तेमारी सुरू. गोंयचे मुखेल जेटींचेर हालचाली सुरू. गांवांनी गेल्ले भायले चडशे कामगार अजून परत आयिल्ले ना. ल्हान बोटी तयार. LED नुस्तेमारीक बंदी तरी कुटबण जेटीर खंय बोटी तपासूंक कोणूच दिसना. मंत्री म्हणटा पुलीस मागल्यात. 1 ऑगस्ट सावन दर्यांत नुस्तेमारी सुरू जाता. गोंयचे मुखेल जेटींचेर नुस्तेमारीची तयारी सुरू. अंदुय गांवांत गेल्ले बोटीवेले भायले चडशे कामगार अजून पावूंक ना, तरी ल्हान बोटी तयार. कामगार चडशा लोकांचे येवन अजून आणि त्यामुळे बोटी चालू जावपाचे चान्सीस खूब कमी आसा. हार्डली एक 3-4 बोटीच कामगार आयल्ले आसा आणि त्यो रेडी करत आसा. फूल फ्लेज असोच हो म्हयनो एंड जाता तरी कामगारांचो प्रॉब्लेम मेन आसा. ते शॅलो वॉटर फिशींग जे आसा ते आमी सोलार बी म्हणटा पळय ते तडीक जे आसा थंय ज्यो धाकट्यो बोटी चड वता त्यो तयारी चालू आसा तांची, ते वतले चड करून. मालीम जेटींतल्यान जे पणजेच्यान ज्यो भायर वता मिरामार जो सँडबार्स आसा न्ही थंय जरा रिस्की आसा. रफ वेदर बी जाल्यार थंयच्यान वचूंक मेळना. लो टायडार वचूंक भंय दिसता. अशें म्हणून बोटी चडश्यो वचपाक मातशें हें करता ह्या सँडबारांतल्यान. चड रॅप जाल्या न्हू भितर येवपाक मेळना जाल्यार आमी कुट्टाळेच्यान वयतले. 3-4 बोट वयतले इतलेच हिंगा. वास्कोकार सगळे पुरो वयतले फाल्यां. हय वास्कोकार पुरो वयतले. वास्को, बेतूल, कोलवा सगळे बार आसता. कोर्टाची बडी पडल्या उपरांत बोटींनी LED फिशिंगाचे सामान चॅक करपाची कागदी ऑर्डर नुस्तेमारी खात्यान काढली खरी. चालीक लावंक गेल्यार खात्याच्या ऑफिसांक कुलपां. ना मरीन पुलीस ना खात्याचो जितो मूस. फिशरीज डिपार्टमेंट ते ऑफिस धोक्यार आहा. सो दॅट इज अप टू द स्टाफ. फिशरीजान करूंक जाय ते आमी बोटकारां कितें आहा ते इलिगल म्हणून ते चॅक करूंक जाय. गेट घातल्या, देर आर स्टाफ अननेसेसरी सेक्युरिटी घातल्या पूण हांगा कांय जायना. देर इज नो एक्शन. फिशरीज डिपार्टमेंट आपणा स्टाफाकूय पयलो सारको जाग्यार घालूंक. नको हांवें कोणाक चयला. फिशरीज स्टाफूय दिसती पडना, कोस्टल पुलीसूय दिसती पडना. एकूच कोर्टान एक डिसिजन दिवचें की एक
एक सोसायटीचो डायरेक्टर घेवचो जावं एक चेअरमॅन घेवचो जावं कोण तरी घेवचो बाबा ही लायट LED चलता म्हणून दाखोवपाक विथ पुलीस प्रोटेक्शन विथ फिशरीज डिपार्टमेंटाचो मनीस घेवन. मंत्री म्हणटा पुलीस फोर्स खंय मागयला. फिशिंग बोट्स आहा ज्यो जेन्ना भायर वयतल्यो तेंच्यो प्रत्येक दिसा तेंचे एक रसीद दिवंक जाय हांगसून सोडले म्हणून आनी येयले म्हणून आनी जेन्ना वयता आसतना ती चॅक करूनच तांकां परमिशन दिवप. आनी सादारणचे कोर्टान डायरेक्शन जे दिना पुलीस फोर्स आसून CCTV कॅमेरा घालून दिया हें प्रोसेस आमी 1-1.5 म्हयनो पयलीं ऑलरेडी स्टार्ट केला. सो CCTV कॅमेरो सादारणशे ह्या म्हयन्यान ऑगस्टान सगळ्या जेटीचेर चड करून जातले जाल्यार इतके बेगीन घालपाचे प्रयत्न करता. त्याच्या बरोबर गव्हर्मेंट जशें कोर्टाचें डायरेक्शन येता त्या प्रमाणे पुलीस फोर्सूय आमकां अलॉट जातलो तोय सगळे एक्टिविटी सांबाळटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 13वो गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल 5 ते 7 ऑगस्ट पणजे मॅकनीस पॅलेस आनी आयनॉक्सात. कोरोना खातीर फाटलीं 2 वर्सां जावंक नाशिल्लो. अंदू फेस्टिवलांत 21 फिल्मां दाखयतले. तातूंत 3 वर्ल्ड प्रिमियर, 1 एशिया प्रिमियर. फेस्टिवलांत सगळ्या जॉनराची फिल्मां. मराठीचो दिग्गज कलाकार अशोक सराफाक कृतज्ञता पुरस्कार. यावर्षी गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवात 21 चित्रपट दाखवण्यात येणार आहे, ज्याच्यात 3 वर्ल्ड प्रीमियर आहे. एक आहे सहेलारे जो मृणाल कुलकर्णींनी दिग्दर्शित केला आहे आणि एक आहे क्रिप्टो आजी ज्याच्यात सुहास जोशींनी काम केलं आहे आणि तिसरा आहे क्लोजिंग फिल्म जो आहे पिल्लू बॅचलर. ही 3 फिल्म सोडून एक एशिया प्रीमियर पण आहे. दीड नावाचा चित्रपट आहे विच हॅज बीन शोन ॲट द न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल अँड ऑल्सो ॲट द मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल इन ऑस्ट्रेलिया. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इट विल बी स्क्रीन इन एशिया ॲट दी गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल. 4 असे चित्रपट आहेत ज्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे. त्याच्यात एक मी वसंतराव आहे ज्याला 2 नॅशनल अवॉर्ड्स मिळाले. एक राहुल देशपांडेंना फॉर बेस्ट मेल प्लेबॅक सिंगर आणि दुसरा अवॉर्ड मिळाला फॉर साऊंड डिझाईन. वी ऑल्सो आर गोइंग टू स्क्रीन जून ज्याच्यात सिद्धार्थ मेननला स्पेशल ज्युरी मेन्शन मिळालं होतं यावर्षी राष्ट्रीय पुरस्कारात. वी आर ऑल्सो स्क्रीनिंग गोदाकाठ ज्याला किशोर कदमला नॅशनल अवॉर्ड मिळालं होतं, अगेन अ स्पेशल ज्युरी मेन्शन. आणि गोष्ट एका पैठणीची त्याला बेस्ट मराठी फिल्मचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. तर हा चित्रपट पण यावर्षी GMFF दाखवण्यात येणार आहे. यावर्षी महाराष्ट्र शासनातर्फे 3 चित्रपट कान फिल्म फेस्टिवलला गेले होते. त्याच्यात एक होता तिचं शहर होणं जो रसिका आगाशेने दिग्दर्शित केला आहे. दुसरा होता गोदावरी आणि तिसरा होता पोट्रा नावाचा जो एक लो बजेट फिल्म आहे विच इज अबाउट फिमेल इन्फेंटिसाइड. देर इज ऑल्सो डॉक्युमेंटरी ऑन सुमित्रा भावे कॉल्ड एक समांतर प्रवास. सुमित्रा भावेंना आम्ही गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाने कृतज्ञता पुरस्कार दिला होता 2 वर्ष आधी. तर त्यांच्यावर एक डॉक्युमेंटरी केली आहे एक समांतर प्रवास म्हणून, तो दाखवण्यात येणार आहे. यावर्षी गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवात वाघरो नावाचा चित्रपट पण दाखवण्यात येणार आहे. इट्स अ शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय साईनाथ उसकाईकर विच वॉज स्क्रीन्ड ॲट द शॉर्ट फिल्म कॉर्नर ॲट द कॅन फिल्म फेस्टिवल अँड द फिल्म हॅज रिसिव्ड अ लॉट ऑफ ॲक्युलेट्स. तर सगळ्यात पहिल्यांदा गोवाचे जे सिनेल प्रेक्षक आहेत त्यांना हा चित्रपट बघायला मिळेल वाघरो. आणि एक चित्रपट आम्ही दाखवणार आहे इथे जो सगळ्यात पहिल्यांदा गोव्यामध्ये दाखवण्यात येणार आहे तो आहे ताटकणा which is a biopic based on the life of Dr. Ramani. So all in all there are 21 films from different genres. तुम्हाला जर आर्ट फिल्म आवडतात तर तसेही चित्रपट आहे. तुम्हाला जर थोडे कमर्शियल मसालेदार चित्रपट आवडतात तर तसेही चित्रपट आहे यावर्षी गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवात. मुंबईचो मोस्ट वॉन्टेड गुंड विक्रांत देशमुखाक पणजे पुलिसांनी कसिनो लागसार धरलो. ताचे कडेन 5 गुळ्यांचे लोडेड पिस्तॉल आशिल्ले. मुंबय पुलिसेक तो मोक्का दरोडे खुनाचे केशींनी जाय. ताचेर खून, घरफोडी, लुटमार अश्यो 33 केशी आसात. 10 वर्सां जेलींतूय आशिल्लो. 4 वर्सां जालीं पुलीस ताका सोदतात. गोंयांत कित्याक आयिल्लो ताची चवकशी चल्ल्या. Based on the information and the traps that we had set up, we were able to identify Vikrant Deshmukh, the criminal. PI Panjim's crack team was on the spot, and when they tried to arrest him, he tried to run. After a short chase, he was apprehended by the staff of Panjim police station. Upon his apprehension, he was found to be in possession of a live firearm. The firearm has been seized and 5 live rounds were there in the firearm. This is after 4 years that the criminal has been arrested. He was wanted in a Makoka case in Mumbai and also a murder case. Previously he has
over 30 cases and has been in jail for over 10 years. As per preliminary interrogation, he was in Goa for a short stay, and so far he has revealed that he was only for recreational purpose, but we are looking into it in detail and we are trying to ascertain if there is any link or and he had any plans in Goa. But it was a piece of excellent preventive action by Goa police. उत्तर गोंयचे पुलीस दर शेनवारा उत्तर गोंयांतले क्रिमिनल खंय कितें करतात ताचो खंय स्वता तांचे कडेन वचून नियाळ घेता. ह्या मोहिमे वेळारूच खंय विक्रांताची म्हायती मेळ्ळी. मुंबय पुलिसांनी विक्रांत गोंयांत आसा म्हूण इनपूट दिल्लें. The police officers go out, all of them PIs, SDPOs with their entire teams, and they carry out a thorough check of all criminals of North Goa. They ensure strict enforcement of minor act cases such as public drinking, and it is during one of these drives that we had received this excellent information, and it has really helped prevent crime in Goa. विक्रांत कांय दीस जाले कोंगुटे रावतालो. थोडे दीस गोंय भोवंक म्हूण आयिल्लो अशी म्हायती खंय ताणें तपासांत दिल्या. तरी ताचो प्लान कितें आशिल्लो ते नदरेन तपास चल्ला. ताचे बरोबर आनीक एकलो आशिल्लो म्हूण पुलिसांक दुबाव. As of now, we have received information that he was staying in Kalangut, and yesterday in the evening he had come to Panjim, apparently to visit the casinos, and that is where we had found him, and that is where he was apprehended after a short chase. It is suspected that he had one more associate. We are interrogating him on that point. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावत प्रुडंट. 2 ते 15 ऑगस्ट मेरेन प्रत्येकान सोशल मिडिया प्रोफायलाचेर तिरंगो दवरचो म्हूण प्रधानमंत्री मोदी मन की बातात उलयलो. 2 तारखेक तिरंगो डिझायन करपी वेंकय्या पिंगळीची जयंती म्हूण 2 ते 15 ऑगस्ट ही मोहीम. 12 ते 15 ऑगस्ट सगळ्या भारतीयांनी आपल्या घरांचेर तिरंगो लावचो म्हूण उलो. गोंयान प्रधानमंत्र्याची मन की बात सामुहिक आयकली. आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है. इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं. तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है. मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं. वैसे क्या आप जानते हैं 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है. इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था. मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान क्रांतिकारी मैडम कामा को भी याद करूंगा. तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है. साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें. तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे. गोंयचे दरेक भुरग्याक शिक्षणात राज्य स्तरार आपली सुवात कळूंक जाय. अशा भुरग्यांक ती माची दिवंक स्टेलर सदांच फुडें म्हूण स्टेलर अकादेमीचो संचालक उलयलो. स्टेलरान 7वी ते 12वीच्या भुरग्यांक स्टेलर टॅलंट सर्च एग्जाम लॉन्च केल्या. 28 ऑगस्टाक गोंयभर ही टेस्ट जातली. दरेक शाळेन 5 ते 10 भुरगीं धाडपाची. Today we are launching the Stellar Talent Search Exam 2022, which is a talent search exam for the students of Goa. All the students from the state of Goa will be taking part for this exam, which will be held in the month of August. ETSE, which is Stellar Talent Search Examination, through which we conduct the competitive exam, a test
throughout the Goa for the student of standard 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. Basically, we give you the platform to come write this exam and find out that what is your standing across the Goan students. Basically, we provide you an opportunity to avail scholarship also. This test will be conducted on 28th of August, which is Sunday, across the all major towns of Goa. You can appear for this test through your school as well as through getting the forms from our executives. You fill the form and appear for the test. This year we have decided to go in for searching the talent in every nook and corner of the school. All the schools, the headmasters or the principals, to cooperate with our team, wherein we will be receiving your recommendations of those students who are the top 5 students, or you could include even top 10 students in each section. जुना सावन 61 दिसांचे नुस्तेमारी बंदी गोंयांत चडशी गरोवणी आनी मानशेचें नुस्तें. शेवटो, काळुंदरां, कीर, चणक, धाडी कुडतरकारांनी कोरजे जाळांचें नुस्तें मारलें. अंदू शेत करून आशिल्ल्यान नुस्तें मायज. आयज सावन दर्याची नुस्तेमारी सुरू. हें नुस्तें आमी घायनाय. हें नुस्तें नॅचरल फीश जें हाय टायड जाता तेन्ना उदक भितर घेताय आनी भायर सोडटाय. ते उमके टायमार तें आब्रिला म्हयन्याक सुकोवपा लागलें. हे पाटी कितें केलें, हे पाटी आख्खो बांद बांदिलो आमी तो मेशीन घालून आनी आमी आडायन दवरलें. आनी आतां सगळें पास जातरी आतां मारया म्हूण आमी गेल्ले. पूण चोवपाक गेले आनी बंपर नुस्तें पडलां. शेवटो, काळ भरपूर पडल्या सामकी मोठी. 1 किला 4 बी जाता तेचो काडू चड मोठी जाल्या. मागीर टायगर प्रॉन्स, मागीर तुगे शेवटे, मोठे शेवटे जायतो, कीर, मागीर तुगे किला बी चड पडल्या. ते मागीर चणक आनी बारीक नुस्तें. तें नुस्तें आमी हावड दिवं गायनाय. तो नॅचरल तें पळय जें पळय शेत रोयताय न्ही आमी, ते शेतां ती मूड खाताय आनी तेजो तो शेळ मेळटा. आनी ही पाटी आमी शेत रोवना तें कारण आहा. कित्याक आब्रील माय आमगे कितें जालें तें बांदताय मग उदक सुकोना. येत ते फुडल्या वर्सा आमी तें कल्टिवेट करून रोयतले. गव्हर्मेंटा कडेन आमकां सबसिडी म्हणटा तो फकत बांदा स्ट्रेंथनींग आनी तुगेले एक गोवरां देरां अजून आमकां सबसिडी गेल नाय. हेजे मुखार रोयतले आमी. सांत आंद्रे ताळावलेचें सांत एनाचें फेस्त फामाद. भुरगेबाळ जायनाशिल्लीं जोडपी हांगा आंगवण करूंक येता. कितलेशेच जाणांच्यो आंगवणी खंय हे फेस्ताक येवन पुराय जाल्यात म्हूण लोकांचो भाव. आंगवण करतना 2 तवशीं दिवपाची. हे परंपरेक लागून हे तवशांचें फेस्त. सांतान सायबीण आमची तिका मात दिता. तिका भुरगें नासलें. जे देवा मोदें भुरगें ना जाल्यार ते म्हणटालें कितें, तुजे देवान शिराप घातला आनी ती देवा लागीं मागत 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 रावली. आनी देवान तिका भुरगें दिलें. दॅट्स हाव मदर मॅरी म्हणटा आमी न्हू, जेजूची आवय. तितलें तवशांचें फेस्त कित्याक तें सायबीण मागें जालें न्हू, तवशी बिवशी व्हरताली न्हू. तें पयलें तवशा कितें म्हणटा हेणें पोर्चुगीज भाशेन पिपीन म्हणटात. पिपीन आनी भुरगीं ना तें कितें 2 तवशीं हाडटा तेका. हे परस फाटीं हे इगोर्जेक हांव विकार कसो आसलो 8 वर्सां. हे 8 वर्सांनी जायतो लोक वेतालो भुरग्यांचें देणें मागूंक. निमणे एक वस्तोरी आयली, फादर म्हजें भुरगें जालें 15 वर्सांनी, हें जावन आसा देणें. तो सांतान जावन आसा आंगवणीची. आमी आंगवण करता भुरग्यां लागून. न्हवरो ना न्हवऱ्याक मागता, व्हंकलेक मागता. पयलू म्हणजे सगळ्यांक तवशाची फेस्ताची परबी, सेंत सायबिणीची फेस्ताची परबी आनी जे सातांचे एक फेमस फेस्टिवल आसा आनी गोंयचे स्टेट फेस्टिवल म्हणून आमी नेमता हेका. आनी ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.